कोळसो हाताळपी प्रकल्पाक ह्यान फुडें विस्तार करूंक दिवचो म्हूण शुक्रारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान विधानसभेत सांगला। कोळसो प्रदूषणाचो विशय अर्थसंकल्प अधिवेशना मेरेन जाग्यार घालतलो म्हूण तांणी मुखार सांगला। आमदार मायकल लोबोय कोळसो विरोधात बरोच उलयलो। काँग्रेसीचे आमदार रवी नाईक आनी कोळसो विरोधात मांडिल्लो प्रस्ताव विधानसभेत एकमतान संमत जाला। आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Talking about the pollution, if something can be worked out, I am saying that आमचो गोवा फॉरवर्ड हा, बाब रोहन हा, MGP हा, सगळे हाय who is supporting this government. Let us go to the center and ask whether Karnataka जो हाबर हा, तेंचो मंगलोर हाबर हा, अनेक पोर्ट हा तेंचो, तो इन्क्रीज करून ते आख्खे कोलूच थिंगा व्हरून घालया काय? I am talking general. This is in the interest of Goa. जो तर आमी गोया एनवायरमेंट ग्रीन एनवायरमेंट म्हणटा, पोल्युशन फ्री एनवायरमेंट म्हणटा, जाल्यार हो आमकां दुल्लो म्हाका दिसता कोलाचो दुल्लो आमकां नाका। कोल म्हाका माझ्या कडेन पळोवन उलोवचें। कोलाचेर पोल्युशन जाता हें आमकांय खबर आहा, पण ताजो कंट्रोल कसो करप ताचे खातीर तज्ञ हांगा चीफ मिनिस्टर आहा, म्हाका विश्वास आहा ताजो। We have started prosecution, criminal proceedings have started for criminal prosecution of both the violator as well as the port. हांव वगीर रावना, पण हे सगळें करपाक प्रोसिजर लागता. And though pollution control board directly doesn't come under me, I have been taking meetings with them time and again. So be assured that no expansion will take place. Absolutely, I can guarantee you on that. तांकां पयलीं एक्सपान्शन करपाचें इच्छा दवरता न्हय, जाल्यार तांच्यांनी पयलीं जें कितें करपाचें तें हातून करचें आसा तातूंत. शो अस दॅट देर इज नो पोल्युशन एट ऑल. पोल्युशन आसा कोळशाचें, एंड डेफिनेटली वी हॅव एक्टेड ऑन इट एंड आय वील मॉनिटर इट ऑन विकली बेजीस. लोकांक पळोवपाक मेळटा, देर इज अ बोर्ड वीच इज एट म्युन्सिपालिटी, ओपोजीट म्युन्सिपालिटी मरे, आं स्टेशन आहा, जाय जाल्यार लोकांकूय पब्लीश करचें, ऑनलायन घालपाक म्हजी काही एक हें ना. विकली 2 रिडिंगां घेतात ते. आय कॅन मेक अरेंजमेंट फ्रॉम नेक्स्ट इयर जानेवारी टू पुट इट ऑनलायन, म्हणजे कोणाक पळोवपाचें आहा ते पळयात, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना हातूंत. एंड इफ समवन इज पोल्युटींग, आय हॅव नो इंटेंशन ऑफ अलाविंग हिम टू फंक्शन. गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जो कन्सेंट दिला, रिडक्शन इन हँडलिंग कॅपॅसिटी बाय 25%, हेचेर चीफ मिनिस्टर उलोवंक ना. रिडक्शन इन हँडलिंग कॅपॅसिटी कितें परमिसिबल लिमीट आहा पळय, परमिसिबल त्या भितर हाडलें की जालें न्हय. कोल पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे कितें? इट हॅज टू बी बिलो द हे, इट शूड बी गुड ऑर सॅटिस्फॅक्टरी एटलिस्ट. इम्पोर्ट कमी करपाचो, करेक्ट सारकें 25% सगळे लोक इम्पोर्ट करपाचो कोल ते कंडिशन घातला मेंबर सेक्रेटरी. दॅट इज वॉट आय टोल्ड यू न्हय, हांवें तुका तेंच सांगलें. 25% कमी केले जालें. फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर हाजेर कारवाई करून वी वील सी दॅट दे डोंट एक्सीड द लिमिट्स. सभागृह रेझोल्युशन माननीय सभासद बाब रवी नाईक हांच्यांनी मांडलेले रेझोल्युशन युनिनमसली पास करता. सगळ्यांनी रेझोल्युशन इज पास.